Sudokat poros morteu, sorves pora cemondi, solia pora sus morte, beva chato matsuruya, tachamondi ransomuya, beva chato matsuruya. Tachamondiran somuya, Deva chadongan soruya. Tachamondiran somuya, Deva chadongan soruya. Tachamondiran somuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. आयचे मिसाचे बलिदान आम्ही बजिता सोपून गेल्या मारिया फ्रांसिस्का विएगस म्हयन्यात सोगडास देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोबरमता सनाया मोंतेरो, इन्सू डिकुना आनी जुलिएट विएगस. देवान तांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या बेसावांनी आनी देण्यांनी भरूं म्हूण आमी मागुया. आज पवित्र सोबा भाग्योंत आल्फोन्स मारिया लिगोरी धर्मोद्योक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. भाग्योंत लिगोरी नेपल्स ह्या गांवांत तो जल्मलो. एक व्हड कुळयेच्या फामिलीन तो जल्मलो. बरें शिकोवप ताणें केलें. एक लॉयर तो जालो. पूण देवान आपलो यादनीक कसो जावंक ताका उलो मारलो तेन्ना सगळे ही संवसारी जाणवाय सोडून देवाचो पाठ लाव ताणें केलो. आनी कोदीक करून गरीब दुर्बळ हांकां घरां ताणें स्थापली. इवनिंग चॅपल्स अशें ताका म्हणटाले, जंय तरणाटीं येवन देवाचें उतर वाचतालीं, नियाळ करतालीं, मागणें करतालीं, सांगाती जियेतालीं. तो मेलो तेन्ना सुमार 72 असलीं घरां आसलीं आनी सुमार 10,000 अदीक लोक ह्या इवनिंग चॅपल्सान येतालो. आज ताचो सेवाधर्मीक आमी उगडास करता आसतना ताचे असले दुसऱ्या थंय बरेपण करपाचें मोन आनी काळीज आमकां सोण एकल्याक आमी मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो आनी असोकतायेचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया. सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं भोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व बरोदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणितो म्हजो कुनिया उच्चारून सांगता. मनाक शिजोवन तळान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पाकिवून सदांच साकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
लातुया हे वेळार आमच्यो खासगी करसो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गोरजा प्रमाणे मनशाक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सुबेन नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्म अध्यक्षा भागिवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून सोमेस मनशाचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी सरकाराच्यान ताका मेळ्ळा तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. झेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत हानानिया, गिबियोन गांवचो प्रवादी, यादनिका उजीर आनी सोगले पोरचे मुखार सर्वेस्पराचे मंदिरांत जेरेमियासा कडेन असो उलयलो. दोलबरांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनियेच्या राजाचे जूं हांवें मोडले. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव पोत्तून हाडटलो. ही आयदनां नाबुकदनेझरान बाबिलोनियाच्या राजान ह्या जाग्यावेली व्हेल्ली. जुदाच्या राजाक जेकोनियाक, जोकीनच्या पुताक आनी बाबिलोनियेक व्हेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वाशांक हांव पोत्तून हाडटलो. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. बाबिलोनियाच्या राजाचे जूं हांव मोडून वेता. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत यादनिका उजीर आनी सगळे पोरचे मुखार जेरेमियासान हानानिया प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं सर्वेस्पोर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगल्याय तितली उतरां सर्वेस्पोर शाती पावूंक आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनियेन तावन पोत्तून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगळे पोरचेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चितान आयक. म्हाका तावन तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देसाचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्राचेर आड झूज, भूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतलो म्हूण बाकीत करता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता. तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानानिया प्रवाद्यान जेरेमियासाचे मानीर जूं आसले ते काडले आनी मोडले. उपरांत सगळे पोरचे मुखार हानानियान म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें सांगता. 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनेझर बाबिलोनियाच्या राजाचे जूं हांव मोडटलो आनी सगळ्या राष्ट्राच्या मानी वेली हांव ते काडटलो. उपरांत जेरेमियास प्रवाद्यान आपली वाट दवरली. जेरेमियासाचे मानी वेले जूं हानानियान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचे उतर जेरेमियासाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हानानियाक अशें सांग, तुवें लांकडाचें जूं मोडल्याय. बरें आसा, आतां हांव ताचे सुवातेर लोखंडाचें जूं कोत्तलो. कित्याक दोलबाराचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनियाच्या राजा
नाबुकोडनोजाराची चाकरी करूंक ह्या सगळ्या राष्ट्रांचे मानीचेर हांवें लोखंडाचे झू घाला. ती ताच्या ताब्यांत आसतली हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यान दिल्यान. जेरमियास प्रवाद्यान हनान्या प्रवाद्याक सांगलें, आरे हनान्या, आयक, सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही पोरसां खोटेपणान सोत मानता. म्हणटोच सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमे वेलो काडून उडयता. ह्या वर्सा तूं मरतलोय, कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयल्याय. देवाचें उतर हें, जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, फोटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूत म्हाका शिकय. म्हाका दिल्ले विस्वाशीपणाचे उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी खोशी मानून घेतोल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा पोरमणे चलून कालीज म्हजे पातकाविणे जावन दी. तेन्ना म्हाका लॉस भोगची ना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नोश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोळे मांडटा, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे कुशीचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाठ करूंक हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका ताची समजोनी दिताय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार, Sorvesporat sui, sui, sorvesporat sui, sorvesporat sui, sui, sorvesporat sui. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporat sui, sui, sorvesporat sui, sorvesporat sui, sui, sorvesporat sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नान दातार सुवाच्या मरणाची खबर आयकले उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोकरां तावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. तीन सान ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली, म्हणटूच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो, 5 सुण्यो आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती काडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 सुण्ये आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वाटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट बुडलोल्यो पांडल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादले सुमार 5,000 आसले.
जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakali tuka Krista. मुगाचे इश्टानो जायते फावटी अशें म्हणलेलें आमी आयकलां फेलियर इज नॉट द ऑपोजीट ऑफ सक्सेस बट इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस आमच्या जिवितान जितले येस सक्सेस आमी जोडटा तितली हार फेलियर्स आमच्या जिवितान जायते फावटी आमी अणभवता दोनूय जावन आसात आमच्या जिविताचे भाग आयज शुभ वर्तमानान आमी पळयता स्नान जाता सुवावाचें शींज कापल्या उपरांत जेजू निराशी जाता आनी होड्यार बसून एकलो रावचे सुवातेर एकसुरे सुवातेर तो कोडसरून वेता जुआं बातीस जायते बरें करतालो देवाच्या राजाची परकोटणी तो करतालो इतली बरी खबर दिता आसतनाय ताका हें मरण फावो जाता जेजूचो सोयरो तो आसलो काळजान आसलो आनी मनशाळ नदरेन जरी तर पळयल्यार जुआंचें जिवीत एक हार एक फेलियर कसो आमी पळोवंक जातले आनी हेच घडीक जेजू पळयता नियाळटा आपल्याच कोश्टा मरणाचो घडीक ताका उगडास येता आनी हें चिंतून जेजू एकसुरे सुवातेर वेता पूण इतल्यान तो सोगलें काबार करिना आपणाक दिलोले देवाचो वावर फुडें व्हरूंक जाय हें जेजू जाणा आसलो हें आपल्या जिवितान अणभवल्या उपरांत लेगून आयज आमी पळयता जेजू सुमार 5,000 अदीक लोकांची भूक मागता असलेंच कितें शिसाच्या जिवितान आमी पळयता जेन्ना इतलो सगोट लोक आसलो तेन्ना शीस जेजू लागीं मागतात ह्या लोकांक धाडूंक कित्याक वेळ जाल्लो खाण जेवण थंयसर नासलें ग्रामांनी वचून ते तांकां जेवण जेवंक हे शीस जेजूक आग्रो करतात एके भाशेन तेवूय एके भाशेन हार अणभवतात त्या मुमेंट्स ऑफ हेल्पलेसनेस जेजू म्हणटा तुमीच तांकां कितें तरी दियात ते म्हणटात आमचे लागीं कितें आसा 5 उडे आनी 2 मासली सोडून आमचे लागीं आनी कांयच ना पूण जेजू तांकां दाखयता जरी तर आमी देवाचेर पातयली आनी आमी वावर केलो जाल्यार खंयच्याय संकश्टाक आमी आमच्या जिवितान फुडो करूंक जाता आज बाबूनो ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याय जिवितान उसली गोडिता येतली आ मुमेंट्स ऑफ हेल्पलेसनेस आ मुमेंट्स ऑफ फेलियर्स आनी जेजू भाशेन जायते फावटी आमी एकसुरे सुवातेर वेता एकमुडी जिवीत जियेता कित्याक हें आमच्या मनान आमी घोडेक आटापूंक जायना जे घोडेक हार आमच्या जिवितांत येयल्या ती आमी समजून घेवंक जायना पूण आज जेजू आमकां ही शिकोवन दिता जरी तर आमी देवाचेर पातयली आनीक आमी वावर केलो जाल्यार ह्या संकश्टांतली आमी भायर सरूंक जाता दुसरें म्हणल्यार बाबूनो आज जेजू हे उंडे आनी मासली घेवन इतल्या सगोट लोकांची भूक मारता इट इज अ प्रिफिगरेशन ऑफ द युकरिस्ट म्हणल्यार जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता त्याच जेजूक आमच्या काळजान आमी शेवता तेन्ना खंयच्याय दुखीक आडकोळीक कोश्टांक आमी फुडो करूंक जाता ही जेजू आज आमकां शिकयता आज ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना हेच आमी जेजू लागीं मागुया आमच्या जिवितांत जेन्ना निराशेपण कोश्ट दूख येता तेन्ना ताचेरूच आमी पातयेवन आमी पावलां फुडें मारूंक ह्या आल्तारार उण्या स्वर रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया बेठोनी वेलार गायन गावया खालवाराचो युद्ध C20 पेज नंबर 36 C20 पेज नंबर 36 Tu sos no carpo, no vedo
म्हज्या भाव भयणो मोशाने तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमची आनी शुभेच्छा देवाक सरेस्पोर मानून घेवं. भोव कोंदवळ्या बाबा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना भाग्यवंत आल्फोन्स आपल्याचीच तुका भेटवणी करतालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो भेटय आनी आमकां पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लिगोरी तुज्या भोगताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावूं जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भोगता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal barazzo sorrispor tu. Povit, 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 dal barazzo sorrispor tu. Sorgani sosarno, sorgani sosarno, oi bau. Sorgani sosarno, oi bau. Usurgi, 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 Lucaso Jesu. Sorves poracina, sorves poracina, sorves poracina, sorves poracina, da caso. Usurgi, 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 Lucaso Jesu. बाबा, कोरोस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासुला ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgotuya. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci votará, Gesù dove hai dolore. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci votará, Gesù dove hai dolore. बाबा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काळ तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका देनवाजता. आनी जेजूची कुडा रगत शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकोनी मारिया फ्रांसिस्का विएगस ही आमच्या भयणीची काकलूक कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. बावतिजमा वरवीं जेजू बाराबर ती मेली, तशेंच आतां ती जेजू बाराबर पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा विटींत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमच्या माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मत, भाग्योन आल्फोन्स मारिया लिगोरी आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सांगातान सगळीं तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुशी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताया रास उडचलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या क्षणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या कालसान घेता आसतना गायन गावया. मोच्या देवा तूं सोर बरो. D27, page number 61. D27, page number 61. सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा, तुवें भाग्यवंत आल्फोन्साक ह्या व्हडत्या गुटाचो विस्वाशी मुण्यारी करून जाणवायन आनी उर्बेन भरलय. ही तुजी उचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासनाच्या सासनाक तुका वाखाणूक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज सांजी 4:30 ते 6 वाजता मागण्याची चोमात पवित्र संस्काराक बसून देवाच्या उतराची मोडणी आनी मागण्याची रीत फिरगोचेन जातली. वांटो घेवंक आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सर्व पदवेदार देवबाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक गायन गावया. नवो संसार V12, page number 258. V12, page number 258. Novo संसार
Sodiutos nepakete Tachinau diuam cimode Oshino ve Jerusalem Tachinau diuam cimode Oshino ve Jerusalem